मोगाचे बाबणीनो शुभवर्तमानांत आमी एक खास विशयाचेर जेजू आनी जुद्यां बरोबर जाल्ली भासाभास आयकल्या आनी तो विशय म्हणजे स्वतंत्रताय. जे जुदेर आपणाचेर बाबात रोवताले ताका जेजू सांगता सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. ट्रूथ वील मेक यू फ्री. हे जेवचेर फकत आपल्या वंटांनी बाबात दवरताले. ते खरे शिस्त नासले पूण वंटांनी ते आपल्या काळजान आनी मनान जेवचेर बाबात दवरून नासले. आनी जेन्ना जेजू तांच्या बाबाताची तपासणी घेता तेन्ना तांचो बाबात हालता. ते स्वताक तोंड दिवंक तयार ना. देखून आजून ते देवाचेर गुलाम आसात म्हूण जेजू ताका सांगता. खरेंच सोत एका मनशाक स्वतंत्रताय करता. जेन्ना आमी स्वता प्रमाणे जिवीत जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत शांती आसता. बाबणेनो आज आमी 4 वर्सांचो लोक पोरजेचो दीस मनयता. 1950 वर्सां फाटीं आयच्या दिसा आमच्या फुडाऱ्यांनी आमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें आनी आमकां आमचेच हक तशेंच आमचे कायदे दाखयले. पूण आज पासून आमचो लोक हे हका पासत झगडटात. तर आमच्या फुडाऱ्यांनी लोकांक कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ले हक दिवंक आनी लोकां पासत सेवा करूंक आज आमी खरी भाशेन आमच्या पासत फुडाऱ्या पासत देवा लागीं मागुया.